पेट्रोल डिझेल मोडपाक लागले सगळे फाटले रेकॉर्ड। पेट्रोल गेले 78 रुपयांचेर, डिझेल पावले 77 रुपयांचेर। पितृपक्ष सोंपतकीर खाती वाटपाच्या पर्रीकर सरकाराच्या निर्णयाचेर टिका। विचारवंत म्हणटात ही निव्वळ अंधश्रद्धा। शिवसेना म्हणटा ड्रग माफिया आणि पुलिसां मदीं आसा साटेलोटे। दर्या देगेवेल्या पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो कित्याक जायनात बदल्यो। गोंयचें घटक राज्य जायत चल्लां दिसान दीस खाकनवाळ। तज्ञ म्हणटात अस्मिताय वगळल्या अर्थीक स्वातंत्र्यय सोंपलां। आता खबरो विस्तारान पळोवया। पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर देशभर दिसान दीस वाडत चल्ल्या। येरादारीच्या खर्चान सामान्य मनीस अतिसामान्य जायत आसा। गोंयांत बुधवारा पेट्रोल 77 रुपया 41 पैसे जाल्यार डिझेल 76 रुपया 93 पैसे लिटर असले। रांदपाक गॅस तर 900 रुपयांचेर पावला। एप्रिलाचे 1 तारखेक पेट्रोल 73 रुपया 73 पैसे लिटर मेळटालें, पूण एप्रिलाचे 24 तारखे मेरेन तातूंत वाड जावन तें 74 रुपया 67 पैशांचेर पावल्लें। उपरांत जुनाचे 1 तारखे मेरेन तातूंत आनीक वाड जावन तें 78 रुपया 33 पैसे लिटर जाल्लें। फाटल्या 10 दिसांतले पणजेंतले पेट्रोलाचे दर अशे आसात। 23 सप्टेंबराक 76 रुपया 21 पैसे, 24 सप्टेंबराक 76 रुपया 39 पैसे, 25 सप्टेंबराक 76 रुपया 51 पैसे, 26 सप्टेंबराक 76 रुपया 33 पैसे, 27 सप्टेंबराक 76 रुपया 38 पैसे, 28 सप्टेंबराक 76 रुपया 75 पैसे, 29 सप्टेंबराक 77 रुपया 2 पैसे, 30 सप्टेंबराक 76 रुपया 91 पैसे, 1 ऑक्टोबराक 77 रुपया 32 पैसे, 2 ऑक्टोबराक 77 रुपया 24 पैसे आणि 3 ऑक्टोबराक 77 रुपया 41 पैसे। गोवा 365 ब्युरो, पणजी। आपल्याकडे आशिल्ली खाती मुख्यमंत्री 9 ऑक्टोबरा उपरांत हेर मंत्र्यांक वाडटलो, कारण सध्या पितृपक्ष चलता। पितृपक्षान कसलेच पवित्र कार्य करिना असो समज आसा। मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान ही माहिती दिल्या। मात राजकारण्यांच्या ह्या असल्या अंधश्रद्धांचेर विवेकवादी आणि विचारवंतांनी सडक टिका केल्या। पितृपक्षाची पंद्रस 25 सप्टेंबरा सुरू जाली आणि 9 ऑक्टोबरा सोंपतली। ह्या दिसांनी पुर्वजांची याद करून म्हाळ वाडटात। ही पंद्रस पवित्र नासता अशें धरून खूब जाण म्हत्वाची कामां ह्या दिसांनी करनात। ताकाच लागून पर्रीकारान 2 मंत्र्यांक निखळावन नवे 2 मंत्र्यांक घेवपाचें पवित्र कार्य 24 सप्टेंबरा दिसा केलें आनी आतां स्वता दुयेंत आशिल्ल्यान आपली खातीं हेर मंत्र्यांक वाटपाचें दुसरें पवित्र कार्य तो पितृपक्ष सोंपतकीर करतलो। खातें वाटप 9 ऑक्टोबरा उपरांतच जातलें हें वरिश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकरानय परत एक फावट सांगलें। कालची मेसेज आयली त्या प्रमाणे ते सगळे एकठांय मेळपाक सोदता। म्हाका ताणें पयलीं सांगिल्लें की 1 to 1 आपण मेळटलो। That will be after 9th, any time after 9th. So 10, 11, 12. केन्नाय जावं शकता। फायनान्स आनी होम जे आसता युजली सीएमा कडेन आसता। आतां सीएमा हॅज टू डिसायड ऑन इट। लिडरशीप चेंज जायना। आमी स्वता तोच लिडर आमचो आसचो अशें ठरयलां। हें कोणी सुतोवाच केलां म्हाका खबर ना। आमकां मनोहर पर्रीकर लिडर आशिल्लो जाय आणि जो पर्यंत ही कॅन वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा ही शूड बी द लिडर। पूण पितृपक्षाक लागून खाती वाटप फुडें धुकलप म्हटल्यार अंधश्रद्धा अशें पाचारून लेखक आनी विचारवंत उदय भेंब्रेन सगळ्याच आमदारांचेर फोग काडला। हाका अधोगती म्हटलां। अंधश्रद्धेचेर बडी मारपी देविदास कदमाच्या जाणवय हे कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत उदयबाब उलयतालो। आयकात तो कितें म्हणटा तें। 40 वांगडे आसात आणि ह्या 40 वांगड्यांनी संविधानाचेर असो हात दवरून सोपूत घेतला की ह्या संविधाना कडेन आमी एकनिश्ठ रावतले म्हणून विधानसभेच्या पयले दिसा। आणि आज पितृपक्ष चलता म्हणून मंत्र्यांक खंय पोर्टफोलियोज दिनात।
हय हे जावचे पयलीं मंत्रीपद दिल्यात कित्याक पितृपक्ष लागलो जाल्यार मागीर ते बातक जातले मोठे आनी आतां थंय जांकां पोर्टफोलिओस वांटपाचे आसात ते सगळे पितृपक्ष सोंपतकच दिल्लीक वचपाचे आसात पुरसांव काडून आनी थंय मुख्यमंत्री तांच्या हातार ही प्रसाद काय पंचखाद्य घालपाची आसा ही आमचे मनस्थितीची अधोगती. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी परवरी सचिवालयांतल्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. विजय सरदेसाय सयत 4 मंत्री राज्याभायर आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळाची बसका फुडें धुकल्ल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां. विधानसभा बरखास्त करप तशेंच लोकसभा वेंचणूक ह्या विशयांचेरूय तो उलयलो. विधानसभा बरखास्त केली वा सरकारान कार्यकाळ पुराय केलो हाचे मोगूक कांयच पडोना. खंयच्या वेळार वेंचणूक लडोवपाची तांची तयारी आसा अशें तो सांगता. सरकारी कामांचो नियाळ घेवपी बसका दर बुधवाराक घेतले अशें मंत्री सुदीन आनी विजय सरदेसायान फाटल्या ब्रेस्तारा सांगिल्ले. मुख्यमंत्र्या कडेन बसके खातीर वेळ मागिल्लो तो मेळ्ळे उपरांत ते ताका दिल्ली वचून मेळटले अशें ढवळीकरान सांगले. पूण माननीय काही मिनिस्टर्स जे आसा ते आउट ऑफ स्टेशन आसा आनी त्या खातीरूच ह्या फावटीची जे आमी डिस्कशन करपा खातीर जे मिटींग आमी दवरल्या ती पोस्टपोन केल्या आनी इट वील बी नेक्स्ट वेनसडे 11:30. 4 मिनिस्टर्स आउट ऑफ स्टेशन आसा. नंबर 1 म्हणजे विजय सरदेसाय खुद्द आसा. ही वेंट टू दिल्ली टू मीट चीफ मिनिस्टर. नंबर 2 इज विश्वजीत जो आउट ऑफ स्टेशन आसा. विनोद पालयेंकार आउट ऑफ स्टेशन आसा आनी त्यानंतर गोविंद गावडे आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो. तो आयलो की ना नकळो पूण त्या खातीरूच जी मिटींग काल राती आमी ठरयलें की आज जी मिटींग आसा ती फुडल्या विकाक घेवची आनी त्या प्रमाणे ती फुडल्या वर्साक दवरल्या. ताणें आपयता म्हणून सांगलें. ताणें अपॉयंटमेंट दिल्या नंतर हांव दिल्ली वतलें आनी त्या नंतरच एक एक गोश्ट मुखार वतली. कालची मेसेज आयली त्या प्रमाणे ते सगळे एकठांय मेळपाक सोदता. म्हाका ताणें पयलीं सांगिल्लें की 1 to 1 आपण मेळटलें. हय सर. विधानसभा बरखास्तीची वा वेंचणुकेची चिंता ना. लोकसभा वेंचणुके मोगोची मध्यवर्ती समिती निर्णय घेतली अशेंय तो म्हणटा. मोगो पक्षाक गव्हर्नमेंट डिजॉल्व जालें की न जालें हातूंत व्हडलो फरक पडचो ना अशें दिसता. मोगो पक्ष इज कॅपेबल कितें पूण लोकांनी आमकां 5 वर्सां निवडून दिल्या. लोकांनी जेन्ना 5 वर्सां जाल्यार लोकां खातीर आमकां सरकार चलोवपाक जाय आनी लोकांक जर नाका आसत जाल्यार इलेक्शन इज द प्रोसिजर. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयच्या दर्यावेळांचेर घुवळी वखदांचो वेवसाय पाळामुळा खोल रिगून फांकला. हें अर्धसत्य न्हय तर पूर्ण सत्य आसा. हालींच हैदराबादच्या तरणाट्याक हणजुण्या मरण आयलें ही ताची ताजी देख. तशेंच उत्तर गोंयांत ठाण मांडून राविल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करच्यो गोंय शिवसेनेन मागणी केल्या. गोंयच्या पर्यटनाक घुवळी वखदां, शिंदळकी वेवसाय आनी हेर अनैतीक गजालींनी रेवडो घाला अशें प्रभुदेसाय म्हणटा. थळाव्या पुलीस स्टेशनांत घुवळी वखदांच्यो 136 केसी नोंदयल्यात जाल्यार एंटी नार्कोटीक सेलात 29 केसींच्यो नोंदी आसात. आतां मेरेन जाल्ल्या धाडींनी गांजा, कोकेन, चरस, LSD, हेरोईन, केटामाइन ही घुवळी वखदां जप्त केल्यात. शशांक शर्मा हो जो भुरगो अंजुना हांगा ड्रग्साच्या अतिसेवना लागून त्याचो मृत्यू जालो आनी फाल्यां 4 ऑक्टोबराच्यान गोंयचो पर्यटन हंगामो सुरू जाता. अशा वेळार जेन्ना अशा एक पर्यटकाचें असो ड्रग्साचो ओवरडोस घेवन मृत्यू जावप हातूंतल्यान आज गोंयची जी किनारपट्टी भाग आसा तातूंत भितर हें ड्रग्साचें जाळें कितलें आसा आनी तांचो सत्ता कशी चालू आसा हें आमी प्रश्नचिन्ह आसता. आज ड्रग ट्रेड तशें प्रॉस्टिट्यूशन किंवा आनी कितें इलिगलिटीच्या नांवान हातूंत गोवा हो ग्राशिल्लो आसा आनी हें ग्रासता आसतना आज दिसता आमकां की जे पुलीस ऑफिशल्स
स्थानीक थंयचे पोलीस स्टेशन जे हे सगळे अनैतीक प्रकार जे न घडपाक जाय ताजे खातीर जे दक्षता घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते आज खंय तरी फेल पडत आसा. जे पोलीस स्टेशन आसा हांगा किनारी भागांक स्पेशली कलंगूट, पेडण्यां किंवा अंजुना हांगा जे पोलीस इन्स्पेक्टर आसात तांचे जर ते हें पळयलें जाल्यार ते वर्सान वर्स सेम पोलीस थंय आसात. एक्चुली अशें म्हणटात की चडान चड व्हरून तांकां टायम मेळटा इंटेलिजन्स गॅदर करपाक. एक पोलीस ऑफिशल एक हातून आमी बी बदली करप ट्रान्सफर हाजे मताचें ना, पुणून जेन्ना एक पोलीस ऑफिशल थंय रावता ताका कारण टायम लागता इंटेलिजन्स गॅदर करपाक. पूण जेन्ना हे जे पोलीस ऑफिशल्स आसा ते जर इंटेलिजन्स गॅदर करून ते तांचे संपूर्ण उच्चाटन करपाचे बदल्यार ते थंय तांची साठगोड करून जर ट्रेड करता जाल्यार म्हजे जाल्यार मतान ह्या पोलीस ऑफिशलाक ताबडतोब ट्रान्सफर जावपाची गरज आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. खनिज लिजांचे बेकायदेशीर नूतनीकरण करतना जो महाघोटाळो जाला ताची बेगोबेग चवकशी सुरू करची काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं काँग्रेसीनूच पुलीस आनी दक्षता विभागात कागाळी केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, खण खात्याचो संचालक प्रसन्ना आचार आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां हे केसीत आसात. खणींच्या लिलावा खातीर प्रस्तावित MMDR कायद्याचे दुरुस्ते उपरांत दुसरे खेपे खणींच्या लिजाचे नूतनीकरण करतना जाल्ल्या बेकायदेशीर गजालींची चवकशी करची अशें काँग्रेसीन निवेदनात म्हळां. आयज आमी चीफ विजिलन्स ऑफिसर हाजे कडेन आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा. आमी डिमांड केला की आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो मुख्यमंत्री हाचेर FIR रजिस्टर करून ताचेर इन्वेस्टिगेशन डिटेल जावपाक जाय. तो खरें कितें आसा तें लोकां मुखार येवचें म्हणून आमी डिटेल इन्वेस्टिगेशन मागलेलें आसा. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तेजो सहारा घेवचो म्हणून आमी मागला. जो पार्सेकर आसा पयलींचो मुख्यमंत्री हाणें लोक आयुक्ता कडेन एक अफिडेवीट फायल केल्लें आसा. ताजेर ताणें सांगलां की पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान ही डिसिशन घेतली ती आपणे कंटिन्यू केली. सो तातूंतल्यान तोय सांगता की हेका सगळो पूर्ण जबाबदार मनोहर पर्रीकर म्हणून. सो आमी दोगांचेर इन्वेस्टिगेशन मागलेलें आसा आनी जेका कोण रॉंग केला ताका कायदेशीर ख्यास्त मेळपाक जाय आनी जेणे कोणी फटींगपणां केल्या लोकां कडेन ती फटींगपणां लोकां मुखार येवपाक जाय. लिगल मायन चालू जावची हे आमचो पयलीं पासून काँग्रेसचो आमचो स्टँड आसा. आमकां आजून दिसता की मायनींग तितले बेगीन चालू जावपाक जाय. मायनिंगाचे एगेन्स्ट आमी नात. मायनींग चालू जावपाचे एगेन्स्ट ना. आमी मायनींग आमकां चालू जावपाक हे आमचो ठाम आसा. म्हणून जेन्ना हावजाक सुद्दां जेन्ना मायनींग चालू जावची जे सरकार हांगा जे आसा आनी वयर तेंचे आसा ते जितले बेगीन जे लिगल मायन चालू जावच्यो ह्यो आमचो फूल पाठिंबो हेजे खातीर आमी दिल्लो आसा. आतां BJP गव्हर्मेंट BJP सरकाराक जावं BJP हांकां MLAक आतां तांकां एक मसाला मेळ्ळो आमी कंप्लेन केली म्हूण आनी मायनिंगाचे एगेन्स्ट आय म्हणपाक. हांव सांगूं सोदतां BJPक की आमी एगेन्स्ट नाय. एक्ट केलो तो इलिगल आहा म्हूण आमी सांगताय. आतां मनोहर पर्रीकरान लेटर केल्या. कोणा लेटर केल्या? सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दॅट इट इज ओन्ली 15% ऑफ द रेवन्यू. शोज हाव सिरियस ही इज वीथ द मायनींग इश्यू. आनी आमकां दाखोवपा जाय की BJP पड म्हणटा ती क्लीन गव्हर्मेंट वो जावं गूड गव्हर्नन्स म्हण ती गव्हर्नन्स पावते. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोंयकारांक दिसाची 24 वरां अखंडीत वीज पुरवण करतलो पूण आतांच न्हू येता त्या 3.5 वर्साचे कालावधीक नवो वीज मंत्री निलेश काब्रालान उतर दिलां. तशेंच वीज खात्यांतल्यो ज्यो कितें समस्या आसात त्यो बेगीन जाग्यार घालता अशें मंत्री सांगता. मंत्रीपदाचो ताबो घेतले उपरांत निलेश काब्रालान बुधवारा पर्वरे सचिवालयांत पत्रकार परिशद घेतली. जर 24 वरां लायट दिना जाल्यार बिलांत सूट दितलो अशेंय तो सांगता. 1.5 months from now, I will come with a clear picture and with the assurance that our government will do for the next 3.5 years and 24 hours power in areas, specific areas. I will tell yes, 24 hours will be given with guarantee that if I give 24 hours over a period of time, I will tell people that this is what I require, and if I don't give you, that this is what I will minus. It should be both ways. If I can give you 24 hours, then you have to give me so much money per unit.
If I don't give you, every minute I don't give you power, then I will manage it automatically. ऑक्टोबराचे 1 तारखेर जाल्ल्या वादळाक लागून लायट खात्याक 2 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाले अशें मंत्री निलेशान सांगले. लायटीचे केबल, ट्रान्सफॉर्मर, लायटीचे खांबे आणि हेर उपकरणां इबाडल्यात. ताका लागून गोंयांत साबार सुवातांनी लायटूच ना. फुडल्या 2 दिसां भितर लायटीचो प्रश्न जाग्यार घालतलो अशेंय ताणें सांगले. 2 कोटीचे लॉस जाले अशें आमकां वेगळे वेगळे आमकां जे फील्ड रिपोर्ट or executive engineer, assistant engineer दिल्ले आसा. Tentative loss is estimated to approximately around 2 crores. Today, over a period of time, we will know what it is. I can assure people of Goa, and especially Goikar Bhava Bainak, I can assure that we will start a restoration of power immediately in wherever areas are there. Temporarily, what we have done where transformers are failed, because we don't have in stock also. We have loaded some of our transformers, other transformers, and some of distribution is done, but we are working full time to bring back the regular supply. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयांक मुक्ती मेळून 56 वर्सां जालीं. मजगतीं आमकां घटक राज्याचो दर्जोय मेळ्ळो. तरी पूण अजून आमी आमची राजकीय वळख सिद्ध करूंक ना. स्वतंत्र अर्थीक धोरण थारावपा विशीं तर गोंय सामकें दुबळें थारलां. गोंय घटक राज्याची दिशा आनी दशा ह्या भासाभासीचो हो सार. परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसांनी खाशेली चर्चा पणजेंत घडोवन हाडिल्ली. पिनेकल डिस्कशन क्लब ह्या पंगडाचो आयोजनात वांटो आशिल्लो. कला अकादमीत जाल्ले हे चर्चेंत नामनेचो साहित्यीक दामोदर मावजो, अर्थतज्ञ दोतोर मनोज कामत, कामगार फुडारी सुहास नायक हांचे वांगडा रामराय नायक, गौरव फडते ह्या तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. उजवाडांत येवंक नाशिल्ल्या मानेस्तांचे मोनोग्राफ्स तयार करून गोंयचे दायज सांबाळून दवरपाचो वावर परिक्रमा कॉलेज टर्मिनस करता अशी माहिती युगांक नायकान दिली. गोंय मुक्ती उपरांतचे परिस्थितीचेर मानेस्तांनी आपली स्पश्ट मतां मांडली. ही चळवळ जी सुरू केली ना ती कोंकणी खातीर केली. कोंकणीच्या नामान जरी न्ही आसली सुरवाती ओपिनियन प्रश्न कोंकणी खातीर नासलो, पूण इट वॉज इम्प्लायड की आमकां गोंय देगेन जाय. कारण महाराष्ट्राचो जावं कितें आसलें मराठी कोंकणी मराठीची बोली म्हणटकीच कोंकणी उलोवपी ह्या मराठी भाशेक आनी मराठी भाशेक येनात्यान ते त्या राज्यांत वचपाक जाय. आनी ताजे विरोधांत आमकां भुमिका घेवपा आशिल्ली की गोंयची कोंकणी ही वेगळी भास आनी वेगळी भास जाल्यार आमची वेगळी अस्मिताय आसा. बिकॉज आफ्टर ऑल लँग्वेज इज कल्चर. आनी आमची भास वेगळी, आमची संस्कृताय वेगळी, म्हणून आमकां आमची वेगळी अस्मिताय राखपाची आसा. म्हणून आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना. म्हणजे एका अर्थान गोंय मुक्ती नंतर जी इंडिपेंडन्स फायनान्शियल म्हणा किंवा पॉलिसी मेकिंग इंडिपेंडन्स जी वाडूंक जाय आशिल्ली तशी ती वाडलेली म्हाका तरी दिसना. नंबर 1. नंबर 2, आफ्टर स्टेटहूड सिन्स मॅक्झिमम टायम पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी कडेन गेल्ल्या कारणान गोंयच्या फिस्कल आनी फायनान्शियल हेल्थाचेर कोणें तितलेशें लक्ष दिलें. आज जर तुमी गोंयांत जर पळयलें इल्लेशें गोंय आनी तातूंत जर आमचें इकॉनॉमीक म्हणजे मायनींग, फिशींग आनी जो एक्सपोर्ट ताचो टोटल जो रेव्हेन्यू जो येता त्या रेव्हेन्यूच्या जोराचेर बाय नॅचरल ऑर बाय डिफॉल्ट आमी आज प्रगती करपाक पावल्या. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ XYZ फावंडेशन घालें किंवा ह्या पार्टीन घालें किंवा अमूक एक विजनरी लिडर आतां आमकां मेळ्ळो, हातूंत कसलोच कोणाचेंच कंट्रिब्युशन ना अशें हांव ठामपणे अशें म्हजें मत आसा. नक्कीच फरक पडला, पूण तें घटक राज्य जालां म्हणून न्हय. तर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबासाहेब आंबेडकरान जें कॉन्स्टिट्यूशन केलें त्या कॉन्स्टिट्यूशना पासून फरक पडलो. नाजाल्यार कोणाचो घोव मेलो जाल्यार शपथ अजून शिकिल्लीं बायलां वडा पुनवे दिसा 9 साडी न्हेसून इतकें भांगर घालून ती वडाची पुजा करूंक वता. कित्याक तांकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां, शिक्षणान तांकां स्वातंत्र्य दिल्या, तांकां शिक्षीत केल्या. पळय कॉन्स्टिट्यूशन तुका घटना दिता, त्या घटने प्रमाणे तुवें वागप. सरकारान तुका शिक्षण दिलां, त्या शिक्षणाचो तुवें उपयोग करूंक जाय. पूण जें शिक्षण दिलां तें अर्दकुटें दिलां म्हणून ती अशी मिरयतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. अंदूच्या पर्यटन हंगामांतलें पयलें चार्टर विमान ब्रेस्तारा रशिया सावन पर्यटकांक घेवन येतात. पर्यटन उद्योग हो गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो. दर वर्सा सुमार 60 लाख पर्यटक गोंयांक भेट दिता. मात इजिप्त आनी तुर्कस्तानान पर्यटन वेवसाय वाडोवपाक फुडाकार घेतिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जावंक शकता अशें पर्यटन संघटनेचो अध्यक्ष सावयो मेसाईस म्हणटा.
2016-17 ह्या पर्यटन हंगामात 988 चार्टर विमानांतल्यान 2,32,000 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयिल्ले. दाबोळे विमानतळ पुराय संवसारांतल्यान येवपी चार्टर विमानांक येवकार दिता. मार्च 2018 मेरेन 808 चार्टर विमानां गोंयांत आयल्यात अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या संकेतस्थळार मेळटा. ह्या चार्टर विमानांतल्यान सुमार 2,15,000 पर्यटक गोंयांत आयले. पर्यटन उद्देग वाडोवपा खातीर इजिप्त आणि तुर्की ह्या देशांनी फुडाकार घेतला. ताचो गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें ट्रॅव्हल आणि टुरिझम संघटनेचो अध्यक्ष सावयो मेसायसान सांगले. We do expect a decline in tourists because other markets have opened up like Egypt, Turkey, and they are much more economical for the Russian tourists. They are shorter distance flights and cheaper holidays. So we do expect a slight slump in the tourism because of the other markets. Because it is getting very difficult for us to go out to compete with the other destinations which are much cheaper and nearer to Russia. The flights are much shorter, so it works out more economical. About domestic tourism, is there? The domestic tourism is booming as usual. We do expect it to continue. But at the same time, we require a mix of both. We require the domestics and we also require the foreign tourists to come to Goa. Well, the first charter arrives tomorrow from Russia. Initially, the flights are just once in a week, but by the end of the month, arrivals will pick up and we expect many more flights to come in. The season is not looking bad, but but we just have to hope and pray that everything goes on well for a charter season this year. We are going to have one problem at the airport, and that is the parking problem. We have taken up the matter with GSIDC because there's no place for coach parking, and we have sometimes when the season peaks, we will be having around 50 coaches parked at the airport, and there's place for just 10 coaches. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विज्ञान सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो दिवंक शकना हें मान्य, पूण तें विज्ञानाचें न्हय तर मनशाचें दुबळेपण. भक्ती, श्रद्धा, अंधश्रद्धा हांचें समर्थन करपाक हो युक्तिवाद मुखार हाडला. देवधर्म मानिना तांचें कांय अडून उरना वा वायटूय जायना, पूण देवधर्म जायच म्हणप्यांनी विज्ञान सोडून दिवचें अशें मत साहित्यीक उदय भेंब्रेन उक्तायलां. देविदास कदमाच्या जाणवय कादंबरेचे लोकार्पण मंगळारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालें. ह्या वेळार उदयबाब अध्यक्ष म्हूण उलयताले. माचेर लेखक देविदास कदम, गोवा 365चे सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसाय आनी अकल्पिता राव देसाय हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार संजना प्रकाशनान वेगवेगळ्या लेखकांची पुस्तकां प्रदर्शन आनी विकपाक दवरिल्लीं. म्हणटकच आयच्या समाजाची बेस दिका आनी जाणवय ह्या दोनूय कादंबऱ्यांनी हांवें पळयलें तें अशें आनी कांय तांच्या कथांनी की आयचो समाज हो असो आसा, पूण हें अशें फाल्यां घडूं येता आनी ती दिशा बरी. ती दिशा उरफाटी वचपाची न्ही, भूतकाळांत वचपाची न्ही, भविश्य काळा वटेन वचपाची, उदरगतीचे वटेन वचपाची, प्रगतीचे वटेन वचपाची. हांवें सत्यनारायण धरिल्लें नागबळी पर्यंत. तुमकां केन्ना आयकलां नागबळी, नारायण बळी? ह्या बळींनी म्हजी बऱ्याच काणपिळी केला. हे सगळें हांवें केलां. कबूल फक्त एकच अश्वमेध यज्ञ. पण हे करून फायदो कितें? कोण काडून हाताक कोण? परिणाम शून्य. अंधश्रद्धा फकत देवाधर्माच्या मळार नात, भलायकेच्या मळारय अज्ञानाच्या रुपात त्यो आसात. हाचेर संदेश प्रभुदेसायान बोट दवरलें. पूण कारण थंयचो वाठार, थंयची ते जे कितें चित्रायतात तेन्ना म्हाका दिसता की हांव म्हज्याच गांवा भितर आसा. तो परिसर, ती भाशा आनी देविदास कदमाचें हें पुस्तक वाचतना तर सामके कांय शब्द बिब्द ते थंयचे, तो म्हणजे याण जालो बी म्हणटा ते ल्हान आसतना म्हणटाली ती याद जाल्ली. आतां कोण म्हणत ना याण जालो बी अशे तरेचे सगळी शब्द संपदा सगळी परत अशी वयर सरता अशे तरेचें पुस्तक. आनी दुसरें हें अशे तरेच्या दुयेंसा कडेन पसून पळोवपाची आमची अवैज्ञानीक दृश्टी, दुयेंसा कडेन पळोवपाची, ती जर आमी जर पयस करत आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी बाकीच्यांक स्वताक पटोवन घेवन बाकीच्यांक जर पटोवन जर दियत जाल्यारच म्हाका दिसतलें
की ह्या जाणवायान बरयल्लें आनी ताजेर हांव ज्यो 4 जाणवायो ज्यो सांगता त्या जाणवायांक न्याय मेळटलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.